आम्ही सध्या असा मडगांव हांगासर आणि हांगासर कलारंग ह्या निमतान आमची गोंयची धूव म्हणजेच वर्षा उसगांवकर आमच्या वांगडा आसा. वर्षा मॅम, तुमकां स्वागत. आणि तुमी एकदम बरी अशी कोंकणी उलयतात. आमी भितर आयकले कलारंगान तुमी आसा. ह्या कलारंगा विशयी कितें सांगूंक इच्छिता? कला रंगाबरोबर हांव असोसिएटेड आसा कितलीं वर्सां. आनी ह्या फावटी राजेंद्र बाब तालक हांणी म्हाका गोंय म्हणजे नारी शक्ती हाच्या भितर गोंयचे ज्युएल म्हणजे गोंयचो एक हिरो म्हणून एक म्हजो सत्कार करपा खातीर म्हाका तांणी आमंत्रण दिलें. आनी म्हाका खूब आनंद जालो, कित्याक एक बरें दिसलें की संगीत कला महोत्सव, संगीत, नृत्य आनी अभिनय हाचो महोत्सव त्या महोत्सवान हांवें आसूंकूच जाय, कित्याक ह्यो तिनूय कला म्हणजे पूरक कला. आनी म्हजें तांचेर खूब प्रेम आसा, तें म्हजें पॅशन. म्हणटकीर हांव हांगा आयलें आनी म्हाका अशें दिसता, म्हाका तांचें अभिनंदन करचें अशें दिसता कलारंगाचें आनी कलांगणाचें, की इतले वर्सां ते हे फेस्टिवल भरयतात आनी मडगांवच्या लोकांक ताचो आस्वाद दितात. जशें आमी म्हणटा की कलारंग ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान खुबशे असे कलाकार नवीन घडटात. तुमी सुद्दां आपली एक वेगळी कला थंय दाखयली, ती म्हणजे तुमी सिंगींग थंय करून दाखयलें. त्या विशयी कितें सांगूं इच्छिता? हय, सिंगींग म्हणजे कितें आसा, म्हजें गायन जें आसा न्ही तें पयलीं पासून म्हाका गायिका जावंक जाय आशिल्लें. एके काळान म्हाका गायिका अभिनेत्री जावपाचें आशिल्लें. तें म्हजें स्वप्न पूर्ण जालें ना. पूण आज जेन्ना हांव आयुश्याच्या ह्या वळणाचेर आसा, म्हज्या वेवसायाच्या ह्या वळणाचेर आसा, म्हाका अशें दिसता की इट्स नेवर लेट. आपणें आनी गाणें हें अशें आसा की ताका कितें वयाचें बंधन ना अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें स्वताच्या आनंदा खातीर गावंक जाय, सुरान गावंक जाय. म्हणून आतां हांवें परत गायन सुरू केल्लें आसा. आनी एका सिनेमान सुद्दां हांवें पार्श्वगायन केलां. महेश कोठारे हांणी तो प्रोड्यूस डिरेक्ट केल्लो सिनेमा, धांगड धिंगा नांवाचो. तातूंत सुदेश भोसले बरोबर हांवें एक डुएट गायिल्लें आसा. शिवाय हांगा कोंकणी गितां हांवें गायिल्लीं आसात. बाब उल्हास बुयांव, स्वर्गीय उल्हास बुयांव हांणी एक एल्बम केल्लो प्रोड्यूस जवळ जवळ 10-15 वर्सां पयलीं. आनी तातूंत तांणी म्हाका म्हणजे 4-5 पदां तातूंत आसात. म्हणजे रूप तुजें लायता पिशें हातूंत. तर गाणें हांवें आज सुरू करूं ना, हांव गायत आसां, बऱ्याच कमी लोकांक खबर आसा. तर म्हाका अशें दिसता ती आवड हांवें फुडें व्हरूं जाय, म्हणून अशें म्हाका व्यासपीठ मेळ्ळें. आनी बाय हेमा सरदेसाय हांणी म्हाका रिक्वेस्ट केली स्टेजीरच की हांवें गावचें, म्हणून म्हाका अशें दिसलें हांवें गावचें. तर इट्स माय लायफ ह्या सिनेमांतलें जें पद आशिल्लें म्हजें तें हांव गायलें. ओके, थँक्यू मॅडम. वेलकम.